येदो व्हडलो स्कॅम जाला आनी हे बॉक्स फोडला पळय हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हे आमकां आन्सर जाय. जाल्यार स्टाफा कडेन एक बसून लेटर ना सद्या दाखयतले जाल्यार आमकां जाल्यार अशें दिसून येता की हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अशी बॉक्सां पडली आसतली. तुम्ही कन्फर्म आसा बॉक्स फोडला म्हणून? हय आमी पळयलां फोटो तुमकां जाल्यार फोटो दाखयता. बॉक्स कुशीन दारा कुशीक दवरला बॉक्स. हय हे आतां बॉक्स सायनी मारलेल्यो सगळ्या आनी हे बॉक्स. जर आतां हो मोठो प्रश्न पडटा की हांगासर ही बॉक्सां अशी फोडल्या आसतली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आनी हो मोठो स्कॅम आसा आमकां आन्सर जाय हेका. आनी हितून तरी आमकां दिसता की अशें जाल्लें जाल्यार सगळे कडेन रील इलेक्शन जावचें पडटलें. कित्याक जर अशें स्कॅम जाता जाल्यार हे आपले वटेन इलेक्शनां करपाक थोडे कॅन्डिडेट्स आसा ते 100% आपूण जिखले आनी मराणे मारले. तुमकां हेचे पयलीं इन्फॉर्म केल्लें तेंच्यांनी? ना लेटर बी काय देवना. तो म्हणटा एक ड्राफ्ट म्हणून लेटर दाखयलेले आहा तेजेर म्हाजी सिग्नेचर काय ना. तो म्हणटा ड्राफ्ट प्रमाणे एवरीडे कितें ते हे करता डिसील करता आनी ओपन करता. बट तेजर म्हाजें सिग्नेचर ना पेपराचेर त्या. म्हाका लेटरूय येवंक ना घरा कडेन आनी काय येवंक ना. हांव जस्ट कावंटींग एजंटाचे फॉर्म सबमीट करपाक गेल्लो हांव तेन्ना हांव जस्ट दारा कडेन सायडीक पळयलें जाल्यार ते बॉक्स ओपन आहा. सील ओपनच जालें तें तुज्या बॉक्सार पळोवन आमकां दिसता अफरातफरी जाल्या आनी हांव सगळ्या एजंटा कडेन मागता की ती बॉक्सातून तुमी चॅक करान. स्पेशली हारो कडेन वचून आयज आनी बॉक्सां चॅक करान. कित्याक जर हांगा फोडलेल्यार दुसऱ्या जाग्यार जावं शकता आनी हांगासर अशें जाता जाल्यार EVM हॅक करून ते कितें आपणाक जाय तें करूं शकता.